सरकारी अधिकाऱ्यांचेर दबाव हाडून ही पीडीएन तयार केल्ली ओडीपी रद्द जावपाक जाय काँग्रेसीच्या एल्विस गोमसाची मागणी। गोय राज्य ल्हान आशिल्ल्या कारणान अशा जाग्यांचे गैरवेव्हार जायत रावले जाल्यार गोय आमच्या हातांतल्यान वचपाचो भंयूय एल्विस गोमसान उक्तायलो। हो सगळ्यात मोठो घोटाळो गोय राज्यांत चल्ला। मुख्यमंत्री नगर नियोजन मंत्र्याक भियाता म्हणूनच कायद्याचे उल्लंघन करून तयार केल्ल्यो ह्यो ओडीपी रद्द जायना, एल्विस गोमसाचो आरोप। एक गोंयचें अस्तित्व जें आसा, गोंयांत जर एक बरें मशीन अशें जर आमी इमॅजीन करीत जाल्यार बीजेपीन एक 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 करून नट बोल्ट हो सोडपाचो जो प्रयत्न केला, लूज करपाचो प्रयत्न केला, हे हातूंतल्यान दिसता। जाग्यांचो वेव्हार हो सगळ्यात मोठो घोटाळो ह्या राज्यांत चलत आयला आनी हाजेर एक क्लियर जाता कित्याक सीएम एक्शन घेना हाजेर। तो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टराक सामकोच भियेता हो आमचो आरोप। कित्याक ना जाल्यार ताणें हाजी दखल घेवन हें खरें म्हणजे आतां हें सगळें रद्द जावपाक जाय आशिल्लें। कायद्याचें उल्लंघन करून तुमी जे ओडीपी तयार करता त्यो रद्द जावपाक जाय आशिल्ल्यो। सो सीएम ताका भियेता आनी तें करता तें जालें। म्हणजे ह्या राज्यांत दुसरे आनी डिपार्टमेंटाचें कांय अस्तित्व ना, दे आर नॉट इम्पॉर्टंट, फक्त टीसीपी करता तें फायनल अशें हें दिसून येता। गोंयां ल्हान राज्य असल्या कारणान अशे जाग्यांचे जर गैरवेव्हार जाले ह्या पद्दतीन, आनी हांव 2 वर्सां सांगत आयलां ह्याच प्लॅटफॉर्मांतल्यान, हांवें दारगळचें कितें चल्लां तें सांगलें। 15-16 स्क्वेअर लाख मिटर लँड कशें चेंज जाता तें। हालींच ते कितें म्हणटा ते कसली सिटी ती मिनी इंडिया पार्क मिनी इंडिया पार्काचेर ते वाठारांतले लोक परत बोवाळ घालपाक लागल्या। थंय बी अशी कमांड एरियाचीच जमीन ते आयपीबी करून लाटून उडयता। सो आयपीबी म्हणटा तो एक दुसरो प्रकारचो ह्या रोग लागला ह्या राज्याक। इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान जें कितें चल्लां तें गोंय सपयतलें हे आनी कांय दवरचें ना। सो एका वाटेन जमण्यो आनी दुसरे वटेन लोकां भितर तणाव, ह्या हितून ही मास्टरी बीजेपी कडेन आसा। कित्याक गोंयचे जे संबंध आसा आनी इतले टायट आसा लोकां मदीं, हे हालोवपाक लागल्या। हे हेंचे कडेन पाने आसा, हे पाने यूज करून हे हळू हालयतले। आनी मेन म्हणटा तो आमचो एक भावपणाचो सांगाडो म्हणल्यार जाता, तो सुद्दां आतां ते डिसमेंटल करपाक लागल्या। 2 जमाती भितर, 2 वेगवेगळ्या समाजा भितर जे भावपणान जेताले ते हालोवपाक लागल्या। आनी हाजेर गोंयकारांनी चडांत चड सावध जावपाक जाय। ही मॅसेज आज इतलीच की इतले फास्ट तुमी गोंय सोंपोवपाचो प्रयत्न करनाका। आनी चड करून जे बीजेपीचे वोटर, अशेंच आमी बीजेपीचे वोटर म्हणीत आयल्यात, तांकां ही शिडकावणी की बीजेपीचे वोटर म्हणटा हें गोंयाच ना जातलें आनी मागीर गोंय उरचें ना, आनी गोंय उरना जाल्यार गोंयकार उरचें ना, ही आज भिरांत सगळ्या गोंयकारां मुखार आसा।